गोवा डेअरीची आमसभा ब्रेस्तारा बरीच तापली. डेअरीचो दुधाचो आनी फिडाचो बिझनेसूय लॉसान. एफडीचेर बॅलन्स शीट मॅन्युप्युलेट जाता. गोवा डेअरीक अंदू सुमार 4,28,00,000 लॉस. लुकसाण कित्याक लागून जालें ताका जबाबदार कोण तें थारावंक आतां 7 डेअरीन समिती नेमल्या. टोटल डेअरीचो प्रॉफिट इतल्यान वगळटा 4 कोटी लुकसाण जाल्लें आसा आनी हाका प्रश्न विचारले मेंबरांनी चर्चा केली. 3 युनिट कॅटल फीड प्लांट, वेटरनरी सेक्शन आनी डेअरीन आमकां 10 कोटी वयर प्रॉफिट जाता. तेच्या नंतर आयस्क्रीम फॅक्टरीचेय प्रॉफिट जाता. 2 लॉसाच्यो आमच्यो गोश्टी आसता, सदांच कायम आसता. दर वर्सा जाता 1.5 ते 2 कोटी जाता. अंदू तो चड जाता. कारणां खूब आसात ताका. ती कारणां वचून आमी तो जो एवरेज आमकां 1 कोटीच्या आसपास म्हयन्याक जातालो तो आमी 30 लाखाचेर हाडटा आनी फुडल्या वर्सा पर्यंत आमी तो नो प्रॉफिट नो लॉसाचेर हाडटले. मिटिंगेक गोंयभरचे दुधाचे सोसायटीचे चेअरमॅन आशिल्ले. जें लॉस जालां हें कित्याक लॉस जालां ओवरऑल डेअरीक हाजेर एन्क्वायरी करतले आनी ती आमी जनरल बॉडी फुडें दवरतले. ही जी कमिटी आसा ती कोणाक एक डायरेक्टराक पनिशमेंट किंवा स्टाफाक पनिशमेंट दिवपा खातीर ना. ओवरऑल लॉस कित्याक जाला हें कारण सोदपाक आनी डेअरी फायद्यान हाडपाक आसा. सोमुलाक आमी वचत ना. तो आडेचो येतलो बापूय आमचो आनी आमकां पोसतलो. आमचो सच्चो बापूय हातोच बरो आहा न्हू. ही आमची गोवा डेअरी आयज आमी म्हाका दिसता इतलेशे आमच्या आजो पणजो आसतना पासून ते व्यवहार चालू आहा ते हेंच्या कडेनूच चालू आहा. विशय सुमोर तुमी कितपत विश्वास दवरपाचो ना खावड लॉसान आसा म्हणजे कितें माल हाडलो पिड्ड्यार जाता. भायल्यान हाडचो पडटा. तो खंय तरी पावसान भिजलो आनी कितें जालें जाल्यार तो मातसो लॉस जातात न्हू. सुमूल आसूं वा बाकीचे कितें ते गोवा डेअरीक घट धरून आसात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.